उदकाचो लोट येवन आमच्या घरान येवन सगळे वस्तू बीण सगळ्यो मोडून गेल्या आनी घराक आमच्या फूग मारल्या आनी वोट जे ते बांदलेले सगळे ते ताकाय फूग मारल्या आनी ते लोट तर आनी सुबेज तर येय जाल्यार ते वोट ते सगळे मोडोन वेतेले आनी आमचे घरान कितें वस्तू आहले ते सगळ्यो पिड्यार जाल्या. 10 घरां जी बुडलेली आसा त्या लोकांक सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा म्हणून आमी आयज मामलेदारा कडेन येयल्ले पूण मामलेदार नासतना आमी कलेक्टराक येवन मेवल्यात आनी कलेक्टरान सांगलां की एटलिस्ट रिलीफ जे आहा तांकां आपूण जी घरां बुडल्यात तांकां काडून शिफ्ट करता आनी तलाटीक धाडून आनी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक धाडून पंचनामा करता. खूब जाणांची शेतां उदकान ह्या बांद फुटोवनूय आनी पावसानूय सगळीं पिड्ड्यार जाता. आतां तेंच्यांनी पळोवचें फुडें कितें तें सरकारान तांकां हें करपाचें. जगन्नाथ खानोलकर आमकां शेताचो प्रॉब्लेम जालो. म्हाजें सगळें शेत गेलें. हांव 1964 पासून शेत वखदां केन्नाच नेगार ना म्हणूच जाला. made a representation to my office 2 days back saying that water is coming inside the fields and all fields are damaged. So they were basically their allegation was against the tenant association. So I had called the Mamlatdar also to discuss of this issue because all villages were here. But now records reveal that the Mamlatdar has already returned to the Office of Soil Conservation Department to take up the work of that burn on priority basis. And the copy is also given to these people now. And now only thing that they have to pursue the matter with the Soil Conservation Department and see that work is done on priority basis. ते कितें जालें बांद तो पयलींचो बांद इल्लो तो बांद फुटला मातसो पावसान आनी उदक मातशें भितर आयलें शेतान ताका लागून शेतां मातशी डॅमेजीस जाता ताका लागून ते ताजेर कितें सोल्युशन आसा काय म्हणून विचारपाक आयलें.